कित्याक रेंट कॅब जाय आमकां रेंट कॅब गव्हर्नमेंट प्रायव्हेट कार ती प्रायव्हेट कार चेक करतलो दिल्ली कार बॉम्बे कार हांगा आमकां ते पुलीस काय खबर ना हांगा ते प्रायव्हेट कार गाडीसर आमी वयचे ना ओनारा काडटा ते गाडी घेतला पळय ओनारा काडटा येवन या हांगा आमी पळयता कितें करता शुक्रारा फांतोडेर शिवोले खाजगी थारीन मुखावेल्यान येवपी दुचाकी चलोवपी संकेत दाबोळकार ह्या 32 वर्साच्या तरणाट्याचो जीव घेतलो जाल्यार आनीक एक 12 वर्साचो भुरगो गंभीर जखमी आसा। राज्यांतल्या व्हड प्रमाणात रेंट कार ह्या वेवसायाक लागून लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। येरादारी नेम पाळनाशिल्ले आनी वेगान गाडयो धांवडावपी पर्यटकांक लागून दिसपट्टे अपघातांचो आंकडो वाडत आसा। लोकांक जीव मुठीत घेवन भायर सरचे पडटा। पूण हे सगळे आनीक कितलो तेंप? शिवोलेचो भिरांकूळ अपघात, तातूंत गेल्लो तरणाट्याचो बळी, सरकार आतां तरी गंभीर जातले वय? रेंट कार वेवसाय गोंयांत कित्याक जाय आमकां? जीव घेवपाक? पर्यटक गोंयांत येवन मस्तेपणां करून अपघातांत निश्पाप लोकांचो बळी घेवन बेल घेवन आपल्या राज्यांत परततात। मरण आयिल्ल्या त्या फामिलीचें कितें? आवय बापायक आयज भुरगो ना, तांच्यांनी करप कितें? पाशयेस सोंपिल्ले आनी खुबळिल्ले लोक जाप मागतात। आता सरकार हाजेर कसली खर पावलां उबारतले हाजेर सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा। ड्रग्स एडिक्ट तीन मारलो आनी गेलो आनी पुलीस ताका सांगता कित्याक मेडिकलाक धाडला म्हणटा ताका। केन्ना धाडलो मेडिकल ताका? पुलीस सांगता पूण मेडिकल जाला 7 एक्सिडंट जाला, सोंग एक्सिडंट जाला तो केन्ना धाडटले का मेडिकलाक? एक्सपायर जाला तो भुरगो खंयचो? आमचो म्हाजो भाव तो वयतालो सकाळी फुडें तो वयतालो आपल्या कामाक वयतालो तो कामाक वयतना गाडी आपल्या कामाक वयतालो तो। आणि आता तुम्ही हांगाचो म्हणल्यार पुलिसांनी कितें सांगला तुमकां? पुलीस सांगता ताका मेडिकलाक गेल्या म्हणटा ताका। आणि अजून हाडूंक अजून हाडूकच ना। आतां कितले ते टायम 11:30 वाजले आता 12 जाली आता। सकाळी फुडें ताका घेवन गेला अजून तो काही मेडिकलाक व्हरता का? सो तो मेरेन तुम्ही हांगाच रावतले? आमी रावतले न्हू, ताका पयलीं हाडून जावं न्हू। जोरात हांगा हाड कोणी मारला हय, ताका ताका हांगा हाड. फॅमिलीची हालत पळय कितें जाल्या ती वचन आतां। कित्याक रेंट कॅब जाय आमकां ती रेंट कॅब गव्हर्नमेंट प्रायव्हेट कार ती प्रायव्हेट कित्याक कार रेंट कॅब कित्याक फोन करिना गव्हर्नमेंट आता तेजी फॅमिलीची कोण टेक केअर करतलो? पुलिसांक खबर ना प्रायव्हेट कार खबर ना। हांगा हाडा पळयता आमी कितें करता तो 4 दिसांनी बेल घेतलो वयतलो गांवांत ते दिल्ली कार बॉम्बे कार हांगा आमकां ते पुलिसांक खबर ना हांगा ते प्रायव्हेट कार ती एका हाडीसर आमी वयचे ना ओनारा काडटा ते गाडी घेतला पळय ओनारा काडटा का येवन या हांगा आमी पळयता कितें करता तो. 0 ते ओनारा काडटा येता कोण ते ओनर तो कळोंक ना आमकां तो ओनारा काडटा येता ते ओनारा घेवन येता हांगा पुलीस म्हणजे भियाता पुलीस कोणाच्या फायद्याचे न्हू ते त्यांच्या फायद्याचे दिल्लीकाच्या फायद्याचे ते पुलीस हे दिल्लीकाच्या फायद्याचे ते। ती गाडी रजिस्टर्ड खंयची? हांव GA03Z प्रायव्हेट गाडी रेंट प्रायव्हेट गाडी रेंटाक दिल्ली ती। आणि ओनर खंयचो? आम्ही कितें म्हणटा मॅनेजर गाडी ड्रायव्हर जर हांगर आहा हॉस्पिटलांत ओनराक आपय हांगर ओनर आपय ते ओनराक आपय हांगर 8100 ताका ओनर ओनराक हांगर आपय ओनर लोकल का तो भायलो दिल्लीवालो ओनर लोकल न्हू लोकल तेका हांगर आपय कोण रजिस्टर कोणा गाडी कोणा नांवार आदी आणू कोणी तेका हांगर आपय ताका आपय ताका हांगर ओनर ड्रायव्हर न्हिदला तो बरो तेका ओनराक हांगर आपय ओनर कोण जाय आमकां तू ओनर कोण तो आमकां कळोंक जाय जो आयज आमचो भुरगो ना जालो हो गांवचो संकेत सूर्यकांत दाबोलकर एक बरो भुरगो केन्नाच कोणाचे वाटेक ना केन्ना काम की आपूण एक आपूण सदांच एक आपणाचें काम करून वयतालो तो सकाळीं 6:30 आनी एक्सिडंट तो बाबा कोणा तरी भुरग्याक आपल्या मावशेच्या चेड्याक घेवन वयतालो थंयसर हे भायले येयल्या ते आयज हांगा सीएमाचे सोयरे काय त्या कोण मोदीचे ना ना सीएमाचे सोयरे काय त्या कवटेचे सोयरे तांकां लागला दिल्लीकारांचे आयज शिवोलेन वतात थंय येयल्ले दिसा एक्सिडंट येयल्ले दिसा मारून उडयता कांयच पडलेलें ना आमी आमच्या हितून पयला एकदां ते पुलार कितें जाल्लें
तिगा मनशाक मारून उडयले, मारले गेले, अर्ध्या 2 वरां भितर ते सुटले. हांव कळतो महाराष्ट्रांचे, म्हाका दिसता ते सीएमांक कोण तरी लागता आसतले, तसली कामां चल्ली आयज गोंयांत. आयज भुरगो ना जालो कोणाक, तेजे आवय बापायक ना जालो, आमच्या गांवच्या लोकांक ना जालो. एक भुरगो बरो, कोणूय ताका विचार, खंय फक्त तिची छंद आसलो इतलो गेमीचो फुटबॉल, तो आपली गाडी घेतालो, सगळ्या भुरग्यांक आपूण घेवन वयतालो, इतले उमेद. आनी आयज तो भुरग्यां सगळ्या इतलो बरो, मन साफ आसलें तेजें, केन्नाच कोणाचें वायट न्हू. इतलो बरो भुरगो, ताका एजंच्यांनी मारून. आयज तुमी ताका कोण मारतल्याक पुलीस घेवन गेल्या, मेडिकलाक गेल्या आनी तुमी आयज बसून अजून पासून 12 वाजून पावना तो मेडिकल टायट आहा दिसता. म्हाका दिसता तो इतलो टायट आहा, ताका चलोंक सारकें जायनासलें. आतां इतलो तेंच्यांनी पुलिसांनी हाडूंक जाय आसलो न्हू. पुलीस कितें करता, आनी हिजे पळय चल्लाय शिवोलेन, त्या पुलिसांनी कितें तरी एक्शन घेवंक जायी. ते तलाशा सकाळी रातचे ते सकाळी सोंपता. ते म्हाका दिसता म्हाका दिसता तो तलाशांसून येतालो आनी तेणी नशेर आसतो ड्रग्साच्या काय सोरोपी आसलो तो हांवूय नकळो, पूण तो दिसता तो सोरोपी आसलो जाल्यार ड्रग्स सोडला. हेचेर कितें तरी सरकारान एक्शन करची, नाल्यार त्यांनी हे पळय चलता हे गोंयांत जाल्यार सीएमान तरी राजिनामा दिवपाचो आनी गोंयांत राष्ट्रपती राज करून दवरपाचें, इतलें सांगता हांव. संकेत 2 व्हिलरीचेर आशिल्लो. हय, तो 2 व्हिलरीर वयतालो तो कामांक. ताका तोच म्हणजे तो लायटीचें काम करता. सगळें कोणाची लायट ना, कोणा ताका खंयच्याय टायमार आपयताले हे सगळे. कंपनीन आसलो तो. 6:30 इन्सिडंट. हय, सकाळी 6:30. शिवोले खंय जालो एक्झॅक्ट? शिवोले सारको फेर्नांडीस वाडो, वसंताच्या इस्कॉलाच्या आदल्या वसंताच्या विद्यालयाच्या अपोजिट. आयज ते रक्ताचो व्हाळ पडला, पळया वचून तुमी. आयकात पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी आमदार लोबोक कितें सांगपाचें आसा तें. Whatever said and done, what is happening, we have to accept. Along with our Chief Minister and the respective departments, we have to have a holistic approach. बंद करपा जाय, चालू करपा जाय, तांकां बाबा what are the SOPs for them to operate. हांगा ते येतात, irresponsible वागता, they become irresponsible tourists. तांचें कांय वचना, वता तो आमचो जीव मनशाचो जो आमचो हांगा आसता. And I think it has to be taken as a priority. There are issues and there are concerns. I think, but it needs a holistic approach. अशें न्ही की तुमी प्रेस विचारले आमी कितें करता. It is not to comment. It is to find solutions to these problems. बॅन केलो जाल्यार सोल्युशन, काय सिस्टम घाल्यार सोल्युशन, काय कितें करपाचें आसा being a tourism destination. So I think the Chief Minister has to hold a interdepartmental meeting and take a holistic approach. So, but somewhere also the tourists should also take that responsibility to drive properly. Last time हांवें तुका म्हणला मरे, कुछ भी चलता है हांगा चलना म्हणून. सो ताजे कडेन थोडे चिमटो काडल्यार कळटा. समज ती गाडी आपटल्ली, ताजे बाबा ती कोणाक दिल्ली, ताजे प्रोसिजर्स फॉलो केल्ले काय ना, नाल्यार ते रेंट कार बाबा आमी एक्शन कितें घेतलें. देर शूड बी एक्शन ऑन दीस टायप ऑफ रेंट कार्स. द प्रोसिजर ऑफ गिवींग ऑल्सो वॉज नॉट फॉलोड. ते कालचो इन्सिडंट पळयलो थार, CCTV खातीर दिश्टी पडटा. इमॅजीन तूं ना तुजो कोण तरी सोयरो आशिल्लो थंय, आज आमी CCTV टॅक्नोलॉजी दिश्टी पडटा. इमॅजीन तुमचो कोण तरी आशिल्लो थंय लागींचो, and keep yourself in that position, then you will talk much better on this issue. That is why I said holistic approach. लायसन्स बंद केले रेंटच्या भाजी जाल्यार प्रायवेट दिवंक लागले आता. सो ताजेरूय म्हणजे ते जाल्यार आमी हांव तूं कितले चर्चा करूंक शकता, म्हणजे कमेंट दिवंक शकता, पूण एकदा तो इशू काबार करचो पडटलो. जसो टॅक्सीचो इशू कंटिन्युअसली येता टुरिस्टा भितर बाकीचे. आमी सगळ्यांक म्हणटा, सगळे आमचे तशें नासता, पूण 2 जाणां खातीर त्रास जाता. म्हणजे टॅक्सीचो इशू, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, होलिस्टीक एप्रोच फॉर दीस, ऑल दीस नीड टू बी सिंक एंड केप्ट. एंड वन्स वी नीड टू फिनिश दीस इशू, जाल्यार त्याच इशू त्याच आमी चर्चा करता. काल शिवोले सुद्दां एक बरो एक्सिडंट जाला. सो एक्शन कितें घेतली हेंचेर काय अशेंच उरतलें? एक्शन म्हणटा पळय ती आमी मुख्यमंत्र्याकूय सांगलेलें आहा की कायदो हेचेर हाडपाची गरज आहा. एमेंडमेंट टू द एक्झिस्टींग जे पुलीस एक्ट आहा तेजेर एक जर आमी गोंयचो कायदो म्हणून हाडीत, कोण सोरो पिवन गाडी चलयता तो मेवलो, सांपडलो, तो एक्सिडंट जालो आनी कोण सोरो पियाला म्हणून कळलें, ताका पयलीं एक 2-3 दीस भितर धरा न्हू, ही गोज डायरेक्टली इन ज्युडिशियल कस्टडी. एंड वेन दीस लॉ इज देर इन फोर्स जाल्यार नोबडी वील डेअर ड्रिंक एंड ड्रायव्ह. नोबडी वील ड्रिंक एंड ड्रायव्ह. लॉ ना तसो. तूं दाखय म्हाका खंय आहा तो दाखय. सो हो लॉ हाडपाची गरज आहा.
सगळे कंट्रीनी आसा पुलीस वचून चॅक करप बंद जावपाक जाय. ट्युरिस्टाक जेन्ना पावतले वो लोकलाक बसून कोणाक की गोंयान पयलीं तुका 2-3 दीस पयले भितर रावचें पडटा. फर्स्ट डे इन पुलीस कस्टडी, नेक्स्ट 2 days इन ज्युडिशियल कस्टडी विदावट बेल. हांव उलयतां तें आयक, हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. 24 hours इन पुलीस कस्टडी, 2 days इन ज्युडिशियल कस्टडी म्हणजे कोलवाले जेलीन विदावट बेल. आनी मागीर तुजी कारवाई जातली, म्हणजे आयज तुजेर केस जातली. म्हणजे केस पयलींच जातली पूण मागीर तुजेर तुका बेल वच, तूं मागीर तूं कोर्टान वच, तुका मागीर जजा कडसून सुटचो पडटलो तें. म्हणजे कितें आहा ती फायन प्लस तुका इम्प्रिजनमेंट कितें आहा पळय तें वॉट एवर द लॉस इज. बट ही जावपाची गरज आहा. वी आर लुजींग प्रेशियस लायफ्स इन द स्टेट ऑफ गोवा, वेदर इट इज ट्युरिस्ट ऑर लोकल. यू लूक एट बोथ वेज. समटायम्स ट्युरिस्ट ऑल्सो डायज. लोकल्स आर द हायस्ट विक्टिम्स इन द स्टेट. सो हेचेर विचार करपाची गरज आहा आमी सगल्यांनी एज लॉ मेकर्स, एज 40 MLAs ऑफ द असेंब्ली आनी मुख्यमंत्री म्हणून तेजेर कायदो हाडपाची गरज आहा. सप्टेंबरान असेंब्ली येता. हांव सगळ्यां कडेन मागता तुमी आतां प्रिंट आनी सोशल मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आहाय, तुमी सगळे जाण हो डिमांड घाला, मुख्यमंत्र्या कडेन घाला डिमांड. हांव बरोवन घालतलो. माय लेटर इज गोईंग टू हिम. सो सॅड की रेंट कार आमी बिजनस म्हणून करतात पूण कार दिनात तांकां एक हर्सवॅन दितात. बिकॉज दीस ट्युरिस्ट आर ऑल ड्रंक. आनी आमचो यूथ आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो आमचो दांड्या वयलो आमकां यू नो ही हॅज एक्सपायर्ड एंड द अदर वन इज व्हेरी सिरियस. I think there should be strict implementation of really rules that the one whoever is drinking. आता टॅक्सी आमचे ओनर आपली टॅक्सी ते पिवन चलयनात पूण हे रेंट काराचे खूब प्रॉब्लेम जाल्ले आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्हू. सगळे आख्खे गोंयभर हे जे ड्रायव्हर आहात, आय मीन ते ट्युरिस्ट आहा सॉरी, ते पिवन आयज एक्सिडंट आनी एकटो आमचो भुरगो गांवांतलो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीलो ना जालो. आय थिंक ट्रॅफीक पुलिसांनी जाल्यार हेजेर सारकेच रेंट कार जेन्ना आहात ते ट्युरिस्टांक आल्कोहॉल हे चॅक करप. गोमंतक TV खातीर विना मांद्रेकार.